प्रधानमंत्री पोषण योजनेंतल्यान दिवपी मध्यान आहारात तेलाचें प्रमाण 10% उणें करपाचो आदेश शिक्षण खात्यान दिला। दर म्हयन्याक ह्या विशींचो अहवाल सादर करचो पडटलो। शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे कडल्यान ह्या विशींचें परिपत्रक जारी केलां। पीएम पोषण योजने अंतर्गत जे मिड डे मील दिले वयता ताचेर आता एक आदेश काढला शिक्षण खात्यान। तो म्हटल्यार पीएम पोषण योजने अंतर्गत मिड डे मील जे दिले वयता तातून 10% तेल जे आसा ते कमी करचे असे आदेश शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगले आसा। त्याच प्रमाणे दर म्हयन्याक हाचो जो आसा तो अहवाल सादर करचो प्रत्येक शाळांनी अशें तांच्यांनी निर्देश काडल्यात। जाल्यार प्रत्येक शाळांक ही जी आसा ती नोटीस शिक्षण खात्यातर्फे केलेली आसा। जाल्यार जे पीएम पोषण योजने अंतर्गत जे मिड डे मील दिले वयता तातूंत खंय तरी तेल जास्त वापरतात आणि ताचेच खातीर हातून ह्या म्हणजे मिड डे मीलात खंय तरी 10% जे तेल आसा ते कमी करचे असे आदेश शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे हांच्यांनी सांगला। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल कारी वांगडा हांव वर्षा आशिल्लें।